यूथ ऑफ GSB वीक्षकांक मेगल नमस्कार आमगेल GSB समाज आचे द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कुकिंग कॉम्पिटिशन अरुणा मसाला प्रेजेंट्स GSB शेफ नंबर 1 पवर्ड बाय आर्च फार्मा लैब्स लिमिटेड एंड DBS ये कुकिंग कॉम्पिटिशन आचे ऑडिशन्स अंतु कोण पूरा कंटेस्टेंट सिलेक्ट जलंत की हानी पूरा आमगेल सेकंड राउंड आवताती सो हंक पूरा जनाक आमी एक एकलांक मेळ्ळनु हंगेल एक्सपीरियन्स कळतसती तश जावनु आयचे एपिसोडांतू कोण कंटेस्टेंट म्हळ्यारी आमगेल्या मंजेश्वर गांवाचे अनुपमा भट म्हणू हांकां आमी आयचे एपिसोडा मेळया आनी हांगेल एक्सपिरियन्स कशें जालें ऑडिशन्सांतू हांगेल कुकिंग जर्नी कशी पुरा विशय आमी हांगेल दखून कळया हे आजची हांव अनुपमा भट्ट मंजेश्वर आसोकून एक सुमार म्हयने फुडें एक पंता FB पेजार हांवें शेफ नंबर 1 ताजे एक यूथ ऑफ GSBचे शेफ नंबर 1चे एक विडियो पळयले ते विडियो पळोवन म्हाका एक मना दिसलें इत्याक म्हळ्यार कुकिंग म्हाका सान दुखून म्हगेलें एक पॅशन सान आसतना एक नमूने इंट्रस्ट एक बारी खुशी जाता आशिल्लें मागीर ताजे नंतर तें एक पॅशन जाल्लें वारडीक जेतर मागीर म्हगेले मांयगेल सपोर्ट फुल्ल आशिल्लो म्हगेले बामणाले पुरो जनान मस्त सपोर्ट आशिल्लो फूल फॅमिलीच म्हूण येता सो तांचो इंट्रस्ट चड जाल्ले आनी तेन्ना पुरो जाणां गोत्ता म्हळ्यार म्हाका वारडीक जावन 38 वर्स जाता सो तेन्ना सोशल मिडिया नाशिल्लें मॅगझिनारी पेपर न्यूज पेपरारी पुराय आयिल्ले रेसिपीज पुराय ट्राय करचे पुराय कट्टींग करून राशी फायल करून दवरचे तेच एक हॉबी आशिल्लें फुडें आतां सोशल मिडिया तरी कितले जाय तितले खंयची जाय ते रेसिपीज एक वट्रेशी आतां अशें आतां बोट्टा रेस म्हणटा पळय तशें आसता सो मागीर तशें तें म्हगेलें पॅशन जाल्लें तेन्ना तें हें यूथ ऑफ GSBचे हें शेफ नंबर 1 पळयतना इत्याक तांतू भितर एक घालया तुवें म्हणटना म्हाका पुरो जनांनी सपोर्ट केलो घर कडेन म्हगेले चेडवानंतूय म्हाका घाल कामा तूं घालू काची म्हूण सांगून म्हगेले पुतान सुन्नेन धुवेन पुराय तशें घाल्लें तांणी ताका पुराय एप्लाय केल्लें पुराय केल्लें मागीर ऑडिशना डेट्स आयले त्या ऑडिशना डेटाचे फुडले दीस ताय म्हाका वपास एक वच्चे नाकशी एक सेकेंड थिंकींग आयलें नाका वच्चें म्हूण कडेन पुरो जोर केलें चेडवान वच्चू कामा तुवें म्हूण सांगून हांव फुडले दिसूच ताजे प्रिपरेशन्स केल्लें हांव फेणोरी करून घेवन चमकलेली एक ट्रेडिशनल स्वीट तें आमचे गेलें आनी तांतूय एक वेरिएशन कसं म्हळ्यार नॉर्मली फेणोर कशें म्हळ्यार सक्रे पांकां भितरी घालून काडचें सो ते एक 24 hours भितरी चिके सॉफ्ट जाता ताजे ते क्रंचीनेस आसना ताका हांवें म्हगेले मामान ते सक्रे पिट्टी हे भितरी उन फेणोरी तोळण काडले कूडले ताका वयल्यान सक्रे पिट्टी घालची म्हळ्यार जस्ट लायक सक्रे रोटी वरीची तशी ताका वयल्यान सक्रे पिट्टी घालून तशी एक फेणोरी म्हगेले मामम करता आशिल्ली सो हांव तेची करून घेवन चमकली फुल दीस रेडी करून दवरलें आनी घेवन चमकली क्रंची फेणोरी ती सक्रे पिट्टी घाल्लेली फेणोरी भारी टेस्टी जाल्लेले ते घेवन हांव चमकली धैर्यान एक मनांत एक आशिल्लें सिलेक्शन मेळटलें म्हूण एक मनाक आसा की एक धैर्यशी तशें घेवन चमकली जजेस हांगा पुरो भारी खुशी जाल्ली
फस्ट कमेंटच म्हाका इलें भारी लायक जाला मागीर म्हूण सांगून तेची म्हणल्यार मालगड्या मे बी मालगड्यांक गेले आशिर्वाद आसतलो म्हगेले मांयक आनी आमगेले घरकड पुरो जनांक ते भारी इश्ट आशिल्ले ते देखून हांव कसले आमगे ते कसले सान फंक्शन म्हळ्यार चेडवाल बर्थडे पुरो आसा म्हूण जाल्यार ते चड करचे आशिल्ले आनी तांकां त्या खातीर तांकां पुरो जना ते मस्त इश्ट जाता आशिल्ले. नमस्ते, तुमचं नाव? अनुपमा भट खंय तुकून आयली? मंजेश्वर आसको तशी आजी तुम्ही कसं केला? कुरकुर पेणोरी कुरकुर पेणोरी वा सो नॉर्मल पेणोरी आणि कुरकुर पेणोरी ನಾರ್ಮಲ್ ಪೆಣೋರಿ ಮಾಡೋದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಂಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಾರ್ಮಲಿ ಪಂಕಾಗಲ್ಲ ಆಜ್ ಪಂಕಾಗಲ್ಲ ಪಾಯಸ ಅದನ್ನು ಪರದತ್ತಂತಿ 24 hours ಬಿಟ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಪೆಣೋರಿ 10 दिवस एअर टाईट कंटेनर गांव दवरल्यार 10 दिवस कुरकुरी आसता आनी ते तुप्पा तळ्ळा देखून वायट जायना. ओके टेस्ट करचो खंडीत कुरकुरी असतं सांगेन मणकेची मेळटच आसता ते तळना जाल्यार. लायक जाला मागीर टेस्ट लायक आसा आमगेल मम्मा माल रेसिपी उर्दूकून आमगे ते अष्टमीक कृष्णा नैवेद्याक आमगेल मम्मा मान कर तुमगेल्या प्रेजेंटेशन तुमी कृष्णा निवेद्य म्हणला तशीच पळय पडल्यार आशिल्ली कृष्णाक दवर भायर लायक जालो ते कॉन्सेप्शली तुमी केलें क्रिएटींग द फूड मेन फोकस जावन आसता प्रेजेंटेशनान तुमी विंगड रितीर केला बट फुडाची मेन फोकसार आसता ताजे निमतान म्हज्या प्रकार वन ऑफ द बेस्ट आयचे प्रेजेंटेड डिश याची. थँक्यू. स्टॅग जन जजेस न्ही ते खावन पळोवन भारी लायक जाला म्हूण सांगता म्हाका मस्त खूश जाली. एक ट्रेडिशनल स्वीट एक फुडले नमुने स्वीट करून हाडलेलाक सार्थक जाल्ले म्हूण दिसलें म्हाका. तेची ते तुप्पान तळलेले तांतू भितर ते तुप्पान तळलेले एक हायलायट जाल्ले ते एक जजान तांतू ते स्पेसिफाय करून सांगले तसं म्हळ्यार हे तुप्पान तूं घरकड म्हळ्यार होम मेड तुप्पाचें म्हूण सांगून सम कळटा म्हूण सांगून स्वीट्स म्हणले पडले केलो वेळा आमकां ओवरवेलमींग एक टेस्ट आसता. आतां पेणोरीन तूं म्हाका येदे त्या तुप्पान तळलेले त्या तुप्पा क्वॉलिटी केलो वेळा येतात होम मेड ಖಂಡಿತ ತಾಜಾ ಬಂದಸ್ತ ತುಕ್ಕ ಮಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಯ್ಕ್ ಅನಿಕೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನಂದಿನಿ ಪಡ ಕೆಲವಳ जो कच्चे ब्रँडाचे तूप आमी घेवन तलतान पुराय ಸ್ವಲ್ಪ त्या फ्लेवर त्या म्हणटा यार जाला री अंतू त्या येता आसत केलो जाल्यार ते लायक जाता की ना की पगत ना बट म्हाका अंतू बारी खुशी जाल्ल्या हांव एन्जॉय केला त्या डिश आनी विंगड खंयची रेसिपी नॉन GSB तुमी कम्फर्टेबल आसा की हां पळय वेजिटेरियन खंयचे डिशेस आमगे शेफ नंबर 1 वेजिटेरियन कॉम्पिटिशन सो तुमकां आमी आतां पाय नॉन GSB फूड म्हणले कुडले तुमी ट्राय कर न्हू कसं करच्याक रेडी आसची आयच्या हाजे प्रकार वन ऑफ द बेस्ट स्वीट प्रिपरेशन आयचे आनी प्रेजेंटेड डिश तुमगेले हेची कंग्रॅच्युलेशन्स थँक्यू आनी पळया आमी नेक्स्ट तसो परस तुमकां ऑल द बेस्ट शेफ नंबर 1 नाचे मुखारसून कॉम्पिटिशन जाता आनी तुम्ही एअर टाईट कंटेनर दवरा मस्त काळेत म्हणून 10 दिवस येता खंडीत या केदान केलं तुम्ही काल दनपार केलं विंगड कसं ना स्वीट नाही असे विंगड करे वणारी त्याची ठीक मग ते सुकून हाडचे आणि हांगा ते बोल हे ते सो दिस इज द बेस्ट म्हूण निकला तुमगे स्पेशालिटी डिश कसं नाही हांव पुराय करता म्हणजे तुमकां एक सिग्नेचर डिश हां म्हाका पोरणे डिशेस करचे मस्त इश्ट आमचे केले पोरणे पण फुडले डिशेस पण आमगे मालगड्यांक गेले वेरायटीज गुज्जू कसकसल पुराय चिगुराचे तांबळी तशें पुराय आसता पळय ते सोदून घेवन ते करचे म्हाका मस्त तेलो मस्जिडा इकडे पुरा आतांच डिश मात्र करताची
तर पोरणी म्हळ्यार तुमगेले का एक 2-3 डिश आता एक आंबाड मेळ्ळो म्हळ्यार आमकां तांबाडो बरशी घालचे कोद्देल हाकी सुके हाकी कसले काळवती करतना बट पयलीं हांव एक म्हगेले कझिन म्हळ्यार मस्त एज्ड ती तिका निमगे ताणें एक मेळ्सो म्हूण एक डिशीस सांगली तेणें म्हाका भारी अप्रुपेचें एक कॉम्बिनेशन दिसलें म्हाका ताका धव तिळ न्ही कोथंबरी आनी हिंग भाजून करचें हांव तसलें कॉम्बिनेशन म्हगेले इतल्या काळांत भितर हांव आयकना आशिल्लें तेवें कशी तेगेले मलगड्यान कोरना गेले तांगेले घर कडेन दुर्बळपण आशिल्ल्या टायमार इतला वचन 2 आंबाड काडून घेवन दिवन तांगे ते करचें आशिल्लें तर नंबर हय ती आंबाड वन आंबाड म्हणटा पण तो हाण शिजोवन घेवन ताजी साली आनी हें भाजील घालून पट्टून एक गोज्जूशी टायप आनी ताका मेणसो म्हणून शिकय तें म्हाका एक भारी लायक दिसलें तें कॉम्बिनेशन म्हळ्यार म्हाका आमचे गेल्या भितर धव तीळ कोथंबरी हिंग भाजून म्हाका गोत आशिल्लें म्हणटा खंयचे डिशेस ना धव तीळ घालनाचे आमी खंयच्याक आमचे गेल डिशेस खंयच्या गांवचे कझिना नासचे बेळ्ळारे सो तांगेले घरकड पुढ दुखून कोरना येईल डिश शिकयता ते तीन म्हाका पयलीं सांगलें म्हाका बारी इंट्रस्टिंग दिसलें तसर पुरा रेसिपीस हांव सोदून करचें धव तिळू कोथंबरी आनी हिंग कितले केले तुमकां तीन एक चमचे घाल्ले आनी चूर हिंग घाल्लो आनी तांबडे मिरसांग आमगेले मसाला घालचे तांबडे मिरसांग आनी आंबाड शिजयलो ताजी साल काडले शिजयलेले आनी सोयी आनी हें भाजलेलें पोरे घालून आनी वतले एक करबेवसा संपन्न एक इतलें सूपर जाल्लें म्हळ्यार भारी टेस्टी जालें घरकड काले आंबट आसा हांव वचून ट्राय करता आनी एक खंयचे एक डिश आनी तेच्यात परत किळ्याचे तांबडी मागीर ते भुयनांकरी म्हूण एक मेळटा आमगेल्या गांवां पुरा मेळटा भुयनांकरी म्हूण एक आंकरी म्हळ्यार किर्लाची पावसाळी किर्लत ते काणू ताजी चिगूर काणू तांबडी करची आनी पुळयार म्हणटाचे एक आमगेल्या गांवांत ते ताक्का घालून ते भाजून ताक्का घाल्यार पोटा तंपूकय तसल पुरा म्हाका मस्त इंट्रस्ट वयता म्हळ्यार ते पुरा आनी ते आमगेले तांगेले नंतर आनी ते पुरा मेळचें ना दिसना म्हाका तसल पुरा जेन्ना सोदून तांगेले ते रेसिपीज निमून ट्राय करचें मागीर एक यूट्यूब चॅनल आसा तांचे भितर घालचें तुमगेले यूट्यूब चॅनल आसा खंयचे नांव तांचो चॅनल मस्त सबस्क्रायबर हय म्हाका पळयत न्हू ट्राय करूंक हय षड्रसा कुकिंग चॅनल षड्रसा SHA RAS षड्रसा कुकिंग चॅनल ओके सो षड्रसा कुकिंग चॅनलान तूं पळोवन थोडे फुडली खाण पुरा खंडीत पळयत ओके लायक गेला सो बेस्ट विशेस थँक्यू कुकिंग म्हगेलें पॅशन म्हणून म्हणलें तेन्ना एक दिवस म्हगेले चेडूं आलें मस्त वताय म्हाका कसं म्हळ्यार एक फस्ट तांकां फेसबूक पेज स्टार्ट करका म्हूण म्हळें सो फेसबूक पेज हांव एक 3 वर्स फुडें स्टार्ट केला मागीर तेन्ना दुखून आशिल्लें म्हाका तांगेले फोर्स आशिल्लें हांव यूट्यूब चॅनल सुरू करें म्हाका ते यूट्यूबाचें एडिटींग आनी पुरा म्हाका कसलें कळना ते वापस तांकां बाद दिवका जाता तशें म्हाका मस्त खूश ना आशिल्लें फस्ट ना आमी करताची तूं कर म्हूण सांगून तशें तांगेले वताय 22 फेब्रुवारी भितर हांवें म्हगेलें एक यूट्यूब चॅनल स्टार्ट केलें ताजें नांव षड्रसा कुकिंग चॅनल म्हूण सांगून ತೊಂದ್ರೆ ನಾ ಅದು ಪುರ ವ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಎತ್ತಸ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಸ್ ತೊಂದ್ರೆ ನಾ ತಂದು भितर हांव चड ट्रेडिशनल रांदप म्हळ्यार आमगेले आमची गेले नेक्स्ट येवचे जनरेशनाक आमची गेले रांदप तांत हांव चड करतस विंगड करना म्हणना बट चड आमची गेले अंतू भितरी फुडले टायप म्हळ्यार आनी एक थोडे वर्सान तें ना जावन वता म्हळ्यार कोणाकय गोत्त आसना तसले टायप आमगेले आतां फुडले आमगेले बापा मामा मा एक आमगेले गुर्ताच कोणें आसलो म्हण जाल्यार एज जाल्यार आमगेले निमगेल्यार कितले कीच आमकां गोत्त ना ते डिशेस आसात गोज्जू कई ते पुरा गोज्जू पुरा आमकां गोत्त आसूं म्हणून आनी तशीच एक सना आयटम आतां एक आमी एक सुक्कें म्हणलें ते विंगविंगड जनान ताका विंगविंगड टायप करताची तशी पुरा निमगून घेवन फुडले पुराय कसले रेसिपीज आसा सोदून घेवन ते निमगून ते करचे म्हाका चड इंट्रस्ट तसल मस्त रेसिपीज म्हगेले चॅनल आसा तुम्ही पुरा जन कोणेय सब्सक्राइब करना तिल्यान पुरा जन ते चॅनल पळयाची षड्रसा कुकिंग चॅनल म्हणून पळयाची व्हिडिओज पुरा लाईक करायची शेअर करायची कमेंट करायची तशी म्हगेले चॅनल सब्सक्राइब करायची लायक रांदप घाला हांव तांत भितरी यूथ ऑफ GSBचे हे एक कॉम्पिटिशन म्हणून
विंगड मस्त चॅनलाचे आणि यूट्यूब चॅनलाचे विंगड कॉम्पिटिशन्स ना आमगेल घरकडे न्हू हांगाचे केरळचे सुमार चॅनलाचे हांवें शूट केला प्रत्येकाकय म्हाका मिगेल बॅकबोन मिगेल बम्मणू म्हाका खंयचे कॉम्पिटिशना वच्चो टॅरेसार मिगेल एक लायक गार्डन आसा वेजिटेबल गार्डन ताकाय तशीची मिगेल प्रत्येक एक्टिविटीजाक म्हाका हायेस्ट सपोर्ट दिवचे मिगेल बामणान ह्या कॉम्पिटिशना वत म्हणटना तांणी वचून यो तूं जाता तुका मेळटा तूं खंडीत सिलेक्ट जाता म्हूण म्हाका पटयलें तशीच हांव कसले खाण करो कसले करते रांदे करो कसले एक न केल्ले म्हण जाल्यार मुगेल फस्ट टेस्ट करून पळोवचें तांणी आनी तांणी तांगेले ओपिनियन फ्रँकली सांगताच म्हाका एक पानाक ऑल स्पायस म्हणटाची हाजी एक पुरंबोळ कशें म्हळ्यार अशें करून हुंगलारी पुरे स्पायससाचे पुरंबोळ येता ताका म्हळ्यार आमी आतां एक लसूण मना लेकून आमी अशी हें करून हुंगल्यार आमकां लसणेची पुरंबोळ येता तशी सिनामन म्हळ्यार दाळचिनी मनान तो आमकां दाळचिनीच म्हळ्यार अशी दाळचिनीची पुरंबोळ येता तशी ऑल स्पायस संस्कृतान सर्वसुगंधी म्हणटाची म्हळ्यार पुरा स्पायससाचे पुरंबोळ एक पल्ल्या भितर येता आमी पुलाव आनी पुरा करतना हे 2 पान घाल्ले म्हण जाल्यार भारी पुरंबोळ येता मस्त लायक फ्लेवराचे हे एवरग्रीन ट्री म्हण येता हाजे आनी स्पेशालिटी पाना खातीर मात न्ही हाजी पान जोण हे खाल जेवचे म्हणून नॉर्मली कशें म्हळ्यार रूख खंयचेय रूख जेवो ताका एक सीजन म्हूण आसता ते सीजन येतना चडते थंडी वेळार ते रुखाचे पान पुराय पोवन एक पंत खंयच्यो रूख जाल्यार खाल जाता बट हो रूख हे ऑल स्पायससाचे रूख केन्नाय अशी आसता ग्रीन कलराची थिक जावन आसता हाजी पान पुराय जोण वचचें म्हूण ना सो हे एक शॅडो ट्री जावन आमकां एक ओव येता आनी तुगे एक इतल आसा आमकां हांगा एक इतल आसा हे इतल पळय आतां दनपार 3 घंटाक कशी काळोख कस पळयाची ते मातले तिक ओवन झाड भरलेले पेटाक ओवच्या जाग ना जाल म्हाका तितले तिक कसं काळोख कसं सो हांगानी आतां वयल्यार कसलें जायना ते म्हळ्यार ताका वत पडना तशी वत सोदून आमी टॅरेसारी आमगेले कृषी वाडयली टॅरेसार ताय पावलीची आतां आमी टॅरेसार वचचें ॲक्च्युली मुगेले एक ड्रीम कसं म्हळ्यार तोटದಿಂದ तट्टेगे म्हणटा पळयाचे आमी आमगेले घरकडे कसले वयला की तेंचे आमगेले वसरे भितर आमी रांदप करचे आमगेले एक मुगेले घरकडे पुरो जना न्हय मुगेले बामण जेवो चेडून जेवो तांकां पुरो जना मस्त इश्ट आमी सो आमी पुरो सादारण पुरो वेजिटेबल्स आमी आतां टॅरेसार करताची हे एक सिजनान हांव मस्त घाल न्ही कसं म्हळ्यार आमकां मध्य 1-2 टुरांनी वच्चें आशिल्लें लास्ट वीक आमी काशी वचून येयली मात
सो एक गॅप येतले हांग मेंटेन करूं कश्ट जाता चेडूं पुरा वर्किंग सो मेंटेन करूं कश्ट जाता म्हणून हांवें हे एक सिजनाक घालनी आता डिसेंबर नंतर नेक्स्ट समर हे वेजिटेबल्स पुरा नेक्स्ट घालचेस तांतूं थोडे झाड घाल्लेले ते आतां पळयत हें पळय गांवचे बँड भारी टेस्टी हें खावच्याक रुचीची हाका भायर घेवचे जाल्यार सादारण 120 दुखून 150 रुपये म्हूण सांगताची किलोक आमगे ते केन्नाय आसता हें बँड आतां हांतुलात पळय हांव बियां सोडलेले बँड हेची सुकून जातरी हांग सुकून अजी बी काणू घालून वापस आमी झाड करचे तशें आमगेले हांग ओवची ओईल खंयचेय झाडाची बी आमी भायर दुखून हाडची न्हय एक सुमार हांव एक टॅरेस गार्डनिंग सुरू करून सादारण एक 16 वर्स जालें म्हूण येता सो आमी हांगाची आमगेलीची झाडाची बी कांड व्हरून आमी तेच घालून वापस आमगेले जड्ड करचे हे पळय तेंडल्या आमी आतां तेंडल्या वाली तोग्गू सुकून पळयल्या आतां सादारण तेंडले जाता आमी सादारण ही एक तेंडल्या वाली ओवून 14 वर्सां लायक जाले आमी आज ताईं तेंडले घेतिल्ले ना हे 14 वर्सां भितरी आमकां भरपूर पावता तशी आमगेले रिलेटिव्जांक फ्रेंड्सांक पुरो जनाक आमी दिता आसताची हे पळायची वल्ला सांग म्हणटाची लायक तर नी वल्ला सांग हाजी उपकर भारी लायक रिच इन फायबर ये एक बी घालेली एक झाड ये इतले स्प्रेड जाला आत्ता सीजन आज स्टार्ट जाले बर सादारण किलो गटल्यान वाल मेळटा का एक जड्डाक हे आमगेले हळदीचे गार्डन हे आमी सादारण मार्च आता डिसेंबर फर्स्ट वीक जो सेकंड वीक भितरी हे काणू आतां उदक घालता आसा आमी आनी आता सेकंड वीक म्हणटना हे काणू रेस्टा घालताची आनी एक 2 महिन्याक रेस्ट तितले म्हणटना हाजी 15 आशिल्ली हळदी पुरा सम बेळवणीक जून जावन आमकां फेब्रुवारी मार्च म्हळ्यार शिवरात्री लागीं हाजी हार्वेस्टिंग करचे आमी शिवरात्रीला हार्वेस्टिंग करून ताजी मदर रूट पुरा आमी कांड व्हरताची ते मागीर वापस मेन तूं वापस वोवन नेक्स्ट हळदी सीजन जुना भितर स्टार्ट जातना नेक्स्ट हळदीचे प्लांट रेडी जाता आमगेले सो एवरी इयर करताचे आमी एक 14 वर्स जाले हळदी सुरू करून विकनाचे आमी कमर्शियल पर्पसान आमगेले घरकडचे पर्पसाक हळदी पिट्टी आमकां होम मेड हळदी पिट्टी तशी हांव ते हळदी पिट्टी कुंकुम करता कुंकुम करून देवा दिता कुकिंगान तो म्हाका मस्त इंट्रस्ट म्हूण म्हणलें हांवें कुकिंगान तो म्हाका इंट्रस्ट येवच्याक तशी म्हाका ते शिकयलेले म्हाका ते एकजन गुरू तातूंत म्हगेले फर्स्ट गुरू म्हगेल अम्मा म्हगेल अन्नाक बँकांत काम आशिल्लें तावळे आतांच्या वरी एक स्टेटांतूनय आसचें आमी सान आसतना एक 40 वर्स फुडें एक स्टेटांतूनय काम एक 3 वर्स जाले कुडले दुसरे स्टेट मागीर वापस 3 वर्स जाले कुडले ट्रान्सफर जावन आनीक स्टेट आतां तसल्या वरी बायलेन आनी चेडूं आनीक ड्रपचे बामणां आनीक ड्रपचे तशी न्हय आशिल्ली त्या कालार हॉटेल्स आनी पुरा मस्त ना सो विंगड स्टेटांत सन्न सन्न गांवां भितर पुराय ट्रान्सफर जावन वचचें तशें आमकां विंगड गांवां ट्रान्सफर जावन वतना आमकां मस्त भास शिकचे ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या ताजे वटूची म्हगेल अम्माक कुकिंगांत मस्त इंट्रस्ट दुखून विंगड स्टेटा वतना ते स्टेटांतले रांदप म्हळ्यार लागीं नेबर्स जाल्या पुराय निमगून कोर्न पुराय आम्मा पुरो रांदप शिकता आशिल्ली ते घरल्या करता आशिल्ली आमकां तशी कुकिंगांत आमकां पुरो जावन म्हाका एक भयण आसा तिकाय तांत भितर इंट्रस्ट येवच्या कारण अम्माले कुकिंग स्किल्स आतां ती सांगून हांवें ती म्हगेले करून रांदप पुरो शिकिल्ली म्हूण सांगून तेची कशें म्हळ्यार तेची मस्त गांवां वचून मस्त जाणांगेले फ्रेंडशीप जेवचें आनी तांगेले पुरो कशें केलां म्हूण निमगुचें
तशें परा शिकली आनी मात न्ही मिगेल अम्माकय कुकिंगा भितर मस्त इंट्रस्ट आशिल्लें तशीच रोजयेंत आनी थंयचे आमकां थंय येवचून ती शिकता आशिल्ली आतां एक परंपरशी आयला आतां हिगेल धूव भारी लायक रांदप करता हांवें आतां न्हू म्हणजे मिगेल परा कशें म्हळ्यार फुडले नमुने रांदप कडेन आतां ती तशी न्ही पुरा नवे 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 परा रांदप करता जाल्यार आनी कसा म्हळ्यार ती ऑर्डी कोन्न दिल्ली हाडले गरय म्हळ्यार मिगेले ती बामणाले बयणील पुतू ती वय तशी आशिल्ली तांणी मस्त व्हडले फॅमिली एका घरांत 30-40 जण ती वय पुरा जनांक रांदप करून एकलीच वाडटा आशिल्ली तशें ते सगळे पुरा जनांक गेले हे तिकायलात पोडी पुरा म्हळ्यार व्हड व्हड हितळ तशें पुरा आसचें आतां म्हणजे सान हे न्ही फ्लॅट न्ही पळय तशें देखून तांतू भितर तिका रांदपा मात न्ही गार्डनिंगा भितर रांदयकाय वयची फूल वयचे तांतू भितर पुरा मस्त इंट्रस्ट आशिल्ली देखून थंयचे आमकां कळ्ळें थंय ते कशी वयचे म्हणून तेगे लागीं बसून ते पुराय शिकल्या ती आतां हांगाय तशें करताच पयर तिणें आतां यूथ ऑफ GSB हांगा कुकींग वता म्हणटा म्हाका भारी खूश जाली पेणोरी करता मा म्हणाली खंय रे माम हे आमगे लांब पोडी करता आशिल्ली तेच हाजेर तिणें केला आनी मात न्ही चेडवांकय आतां स्कुलांत पुराय विथआउट फायर कोरका म्हणून म्हणटा न्हू ते कॉम्पिटिशन पुराय ती गेले धुव वचून ती काय प्रायज मेळ्ळा आतां मिगेल पुताल धुव एकले सर केंद्रां भितर शिकता सर ती वय पयर वचून अंत भितर प्रायज घेवन आयल्या फर्स्ट प्रायज घेवन आयल्या केंद्रांत थंय करून तांकां मिलाग्रिसा आपयले थंय वचून प्रायज घेवन आयल्या हे आमगेले परंपरशी चलतच पेणोरीन तूं म्हाका येदे त्या तुप्पान तळ्ळलें त्या तुप्पा क्वालिटी केलोळा हेज्यात ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಖಂಡಿತ ತಾಜಾ ಬಂದಸ್ತಾ ತುಕ್ಕ ಮಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಯ್ಕ್ ಅನಿಕೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನಂದಿನಿ ಇಪ್ಪಳ ಕೆಲವಳ जो कच्चे ब्रँडाचे तूप आमी घेवन तलतान पुराय ಸ್ವಲ್ಪ त्या फ्लेवर त्या म्हणटा याराजदा री अंतू त्या येतास तेलो त्या लायक जेतकी ना की म्हाका गोतना बट म्हाका अंतू बारी खुशी जाल्ला हांव एन्जॉय केला त्या डिश आनी विंगड खंयची रेसिपी नॉन GSB तुमी कम्फर्टेबल आसा की हां बाई वेजिटेरियन खंयचे डिशेस हांगे शेफ नंबर 1 वेजिटेरियन कॉम्पिटिशन सो तुमकां आमी आतां पाय नॉन GSB फूड म्हणले कुडले तुमी ट्राय कर न्हू कसं करच्याक रेडी आसची आयच्या हाजे प्रकार वन ऑफ द बेस्ट स्वीट प्रिपरेशन आयच्या आनी प्रेझेंटेड डिश तुमगेले हेची कंग्रॅच्युलेशन्स थँक्यू रांदप शिकच्याक म्हाका ते एकजन गुरू आसाची म्हूण म्हणलें हांवें तांते एक अम्मा फस्ट गुरू दोनीचे मिगेल मम्मा हांव एक 8 वर्सां आसतना दुखून मिगेल मम्माले गेशिल्ली ते मिगेल अन्नाक विंगड विंगड गांवांत ट्रान्सफर जातना विंगड विंगड स्टेटा वतना ते स्टेटां भितर ते लँग्वेज स्कुलांत तूं शिकून मुखार नेक्स्ट व्हड क्लासा पावतना स्कुला वतना प्रॉब्लेम जाता म्हणून मिगेल अन्नान म्हाका मिगेल मम्मा थंय सोडलेली स्कुलाक सो थंय केरळांत ते मम्माकय मस्त कुकिंगांत इंट्रस्ट खंय कोणाले घरकडेन चमकली एक सनेन खेळ्ळे वय म्हण जाल्यार ते इमिडिएट कोरता तिका घरकडे तर तांगेला निमगून तशें ती वय एक म्हाका एक मिगेल मम्मा मिगेले एक गुरू म्हूण येता मिगेले चॅनलां भितर हांव मिगेल मम्माल मस्त रेसिपीज घाला मस्त उडगासतात ते पुरा करता मम्मालो मागीर मिगेले मेन गुरू म्हणलेले मिगेल माय म्हळ्यार मिगेल अन्नाली अक्का तशी आमकां माय सून शी नाशिल्लीच आमी लास्ट ताई तांणी कशें म्हळ्यार म्हाका रांदपाक धैर्य आत्तां एक 1 आवर भितर एक 25 जण येताची म्हूण म्हळ्यार ते 25 जणांक कोरून हांव एक पट्टनी रांदप करून घालिना म्हळ्यार एक कॉन्फिडन्स रांदपाक दिलेलो म्हाका मिगेल मायन तांणी 40 जनकी आशिल्लींची घरकडे मिगेल वार्डिके पयशी फुडें म्हळ्यार मस्त फुडें तेन्ना ते जॉयंट फॅमिली भितर रांदप करून आशिल्लें मिगेल माय तांकां मस्त धैर्य प्रत्येक विशयां भितर तांगेले विल पॉवर भारी तांकां तें तांणी म्हाका तांगेले निमित्त म्हाका आयलें तशी कितले जण आयल्यार एक रांदप करून सुदारशी ना म्हूण म्हणलें एक तांगेले निमित्त आयले म्हाका कॉन्फिडन्स
जाल्यार आयचे एपिसोड पळयलें नवा सो अशीची आमगे नेक्स्ट कंटेस्टंट कोण सिलेक्ट जाला म्हूण कळुका जाल्यार आमगे नेक्स्ट एपिसोडा वेट कराची वग्गीची आमगे सेकंड राउंड स्टार्ट जावचार आसा तशें जावन खंयचे एपिसोड मिस करूं खाती मिस करूं नज जाल्यार तुमगेल्या यूथ ऑफ GSB यूट्यूब आनी फेसबुक पेजाचे नोटिफिकेशन बटन ऑन दवराची प्रति एपिसोड रिलीज जाली कुडले तुमकां पावता धन्यवाद.